हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. कशी आसात सगळीं? आमी बरी आसा, आमी एकदम मस्त अशी आसात. तर आतां न्ही सकाळची जाल्यार 11 सुमार आनी एज युजल व्हिडिओज आसा पळय तो हांवें आतां स्टार्ट केला. एक दिसांनी खूब लेट जाता, एक दिसा बरें जाता सारको टायमार असो. आनी ह्या दिसांनी मेन म्हटल्यार आमकां उठपाकच लेट जाता. आयज आनी आमी कितले लेट उठले, 7:30 समथींग उठले आयज. म्हटल्यार कितें जाता, ह्या दिसांक न्ही मातशी थंडी जालेल्या भशेन जाल्या, थंडी चाळवता बीन तशें. सकाळ फुडें उठपाकच जायना, ताळो दुखता हांगा, दोळे सामके लागूनच उरता आनी थंडी जातकीर कशें फील जाता, लेजी तशें बी फील जाता आनी उठपाकच जायना सकाळ फुडें आनी अशें लेट जाता. उठता आयज आनी आमी सकाळीं 5:45 उठलेले हांव आनी मागीर हो उठलो. तरी पूण कितें जाणा, अशें दोळे उक्तेच करपाक जायना. तरी मागीर आलार्म वाजलो 7:00चो, ते कशेंच उठपाक जायना. तर मागीर 7:30 सुमार हांव सारकें जबरदस्तीली उठलां. 7:25 सुमार जाल्ली. सारकें जबरदस्ती अशें म्हणटा तशें कोणें उठोवन बसयना तशें करून उठलां आयज आनी हांव. मागीर हो उठला म्हाज्या नंतर आनी आयज उठपाक लेट जालो न्हू, हो वचूना सकाळीं. एक्चुली ऑप्शनल आशिल्लें तेजें आयज, म्हणून तो बी न्हिदोन रावलो. जायना न्ही उठपाक अशें म्हणून. पळोवया आतां आनी वचना, सांजेच वयता अशें म्हणून. सकाळचें वयतलो नाल्यार सांजचें वयतलें, एक ऑप्शनल अशें दवरलेलें तेणें. तेणें म्हणपा लागलो आतां उठपाक जायना, लेट वयता अशें म्हणून लेट उठलो. मागीर आसा आतां घरा कडेन, आतां जेवन वयतलो खंय तो. तर अजून रांदून बी कांय जाली ना, 11 जाली. आदन सुद्दां दवरुना अजून, फक्त न्ही सोय कातून दवरल्या. न्हांवचे पयलीं न्ही सोय कातून घेतली. मागीर न्हांवून बी सोय कातपाक गेल्यार आनी गरमी जाता सारकी. अशें म्हणल्यार आनी पयलीं सोय कातून दवरली. आनी आयज नुस्त्याचें आमगेर. तर नुस्तें म्हटल्यार न्ही माणक्यो आसा. पयर काणकोण गेल्ली पळय आमी मार्केटांक, त्या दिसा हाडलेल्यो त्यो आसा माणक्यो. तर त्यो माणक्यो आसा त्यो न्ही क्लीन करून बी दवरलेल्यो. बरें दिसांनी सकाळ फुडें न्ही क्लीन करून बी दवरलेल्यो, कट करून बी सगळें दवरल्या. तर आतां न्ही तेंचे म्हटल्यार चिकन टायप कशें करता रोस मसाल्याचो, तशें करतलें. काडून दवरल्या उदकांत घालून, सोय कातून दवरल्या. आतां रांदपाक जाय. 11 जाली, रांदपाचें मनूच येना. बेजार असो येता, गरमी जाता आनी भायर क्लायमेट तर असो आसा न्ही, पळयल्यारूच सामको लेजी अशें फील जाता. सामकी दमटी, वत तर ना. सकाळ फुडें 5:30 संक कशें भायर आसता तर त्या टायप आसा. वारो बी ना, कांय ना, गरमी जाता. आनी गरमेक तर किचनाक वचपाक म्हळ्यार सामकोच बेजार येता. तर आतां रांदून घेवपाक जाय. पयलीं रांदपाचो प्रोग्राम. जस्ट न्हांवून शावर बी घेवन येयला, माथ्यार नाल्या केस बी धुले आयज. आनी सामकें न्ही घामान तोंड बी सामकें ड्राय पडटा. आनी आयब्रो पळयात कितले व्हडले जाल्यार, ते आयब्रो बी काडपाक जाय. फाल्यां लग्नाक वचपाक जाय. आनी ह्या गरमेच्या सिजनाक लग्न एटेंड करप म्हळ्यार 2दा चिंतपाक पडटा. आमकां आनी फाल्यां लग्न आसा थोडीं न्ही. तर फाल्यां न्ही लग्नां भरपूर आसा आमकां. हॅलो, कितले गौरव जाल रे तूं, ब्लश जाता मरे. तर काले येतो क्या हुआ ते. तर फाल्यां न्ही आमकां लग्न आसा एटेंड करपाची. कितली 3 काय 4 कितली कार्डां आसा न्ही रे. एक म्हणटा तूं लग्न तें आमकां व्हंकल आनी न्हवरो दोगांयले कार्ड आसा आमकां. काणकोण एक लग्न आसा फाल्यां वचपाक. कारवार 2 कितली आसतली. थोडीं लग्नां ना. आनी ह्या गरमेच्या सिजनान लग्नां वचप म्हळ्यार मातशें चिंतपाक पडटा. फाल्यां बुधवार, फाल्यां आमकां लायट आसना फर्स्ट हाफाक. आतां तें लायट ना तेन्ना रेडी कशें जावप तें पडलां. आनी फाल्यां अशीं लग्नां आसा, एक नाल्यार एक खंयच्या लग्नाक तरी कंपल्सरी वचूंकूच जाय आमकां. एक तर हेजे फ्रेंडाचें लग्न आसा, त्या फ्रेंडाचें लग्न, 2-3 रिलेटिव्साचें लग्न आसा, एक आनी त्या व्हंकलेल्या न्हवऱ्याला दोगांयला येयला. सो आमकां वचूंकूच जाय. हेगेल्या फ्रेंडाल्या लग्नाक वचूंकूच जाय. आनी मेन म्हटल्यार कितें खबर आसा, सगळीं लग्नां जी आसा पळय न्ही ती 12:37 मुर्तार, एकूच मुर्तार. आनी एकू कडेन बीन न्ही, एक काणकोण, एक थंय हायवेचेर कारवार, अशें करून लग्न न्ही रे. खंय कशी पावतली खबर ना. पळोवया, वचपा तर जायत न्ही लग्नाक. आनी मागीर त्या भायर परवां आनी एक लग्न आसा. परवा खंय रे तें लग्न, ब्रेस्तारा, फातर्पा तें म्हाज्या फ्रेंडाचें लग्न. तें लग्नाक वचूं जाय. दिसा लग्नांत लग्नां. आनी खुबशीं लग्नां आशिल्लीं ज्या लग्नाक आमी वचूच ना. गरमी आनी पयस आनी आनी तें हेका काम आशिल्लें, वचपाक मेळना अशें करून. कालच न्ही हांवें सगळीं कार्डां काडल्यात थंयची, नाल्यार हांगासर आसता स्टॉक. आतां पळय टिपय पोना. तर मागीर गृहप्रवेश आसा. कितली फंक्शन्स आसा, खंय खंय म्हणून वचपाचें ह्या गरमे सिजनाक. पळोवया खंयच्या लग्नाक कशें कितें पावता तें. सद्याक किचनाक वचपाचें, रांदपाक जाय. 11 जावन गेली. आतां पयलीं न्ही रांदून घेता माणकी आयज. तर रांदून घेता. रेसिपी बी कांय ना आयज, म्हटल्यार
एदी सांग रेसिपी बी चड जी आसा पण ते शूटच करूना गरमेक न्ही किचनाक वचोंकूय बेजार येता सो रेसिपी आनी शूट बी करपाक कांयच जायना तर जस्ट न्ही नॉर्मल रुटीन व्लॉग आयज तुमच्या खातीर तर पळयता आतां किचनान वयता रांदपाक जाय हो जेवन वचपाचो मागीर म्हाका आयब्रो काडपाक मातशें वचपाक जाय फाल्यां लग्नाक वचूं नाका तर ते सगळें काम आसा जें जें काम आसा तें तुमच्या वांगडा जर शेअर जातलेंच पळोवया कशें कितें येता तें पयलीं किचनान या रांदपाक चोर येयलो पळय चोर तर हांव न्ही हांगासर सय भाजतालें आनी सय भाजून जाता म्हटल्यार न्ही हांवें ह्या सायडीन फ्रुट्स जे आसा पळय ते कट करून दवरले पप्पाय हाडिल्ली आशिल्ली तर काल अर्दी खाल्ली आमी आनी अर्दी आशिल्ली तर हो आसा घरा कडेन न्ही आतां अशें म्हणून कट करया म्हणलें तर हो आयला पळय धांवट वर मरे तें आतां तर सय भाजता आनी हेका दितलें म्हणून आशिल्लें हांव जाल्यार हो आयलो पयलींच वासार वास येयलो तुका पप्पायचो तर सय जाली म्हजी भाजून ह्या सायडीच्यान आदन दवरला शीताक आनी ह्यो हांगासर पप्पाय नुस्तें आजून सुटूना फ्रिजान आशिल्लें न्ही तर मातशें घटच आसा थँक्यू हेल्दी ऑप्शन चल खा गरमी असली आतां किचनान रावपा जायना आनी म्हाजी हालत घामान कसलो घाम येता जाणा सामकें स्वेटींग रावपा जायना किचनान बेजार येता रांदपा बी कुलर लाय हा किचन म्हाका सांगता किचनान आनी काम करता गॅस उरता गॅस वयता रोकडो तर मातशें बसता सय थंड जाता म्हणल्यार हांव बी मातशें थंड जावन घेता पप्पाय बरी आसा टायम जालो जेवपाचो 1 जावन गेलें आनी भितर न्ही कितें चालू आसा दाखयता तुमकां हें पळयात शेफ आयला रांदपाक हांव न्ही उदो रांदून बी गेलें जाल्लें म्हाजें ऑलमोस्ट 12:15 सुमार रांदून तांतयां उकडली आनीक हें केल्लें हांवें माणक्याचो मसाल्याचें तर तांतयां उकडलेलीं नाका खंय तेका मागीर म्हाज्यान जायना गरमेक हांगा कितें करपाक म्हणल्यार आपूण करता खंय पळयात कितें करता काम करपा स्टायल आनी पळय फडा फडा ठबा डबा आवाज आपुनकी स्टायल सांग गरमी आनी किचनाक कशें जायना म्हणून हांवें तांतयां बॉयल केली आनीक माणक्याचें केलें आनी शीत केल्यान दवरलें हांवें आपूण करता खंय कर म्हटलें आतां खूब जाणां हो व्ह्यू आनी हो सीन पळोवन म्हणटले तुजो घोव रांदताय बीन तर हय म्हाजो घोव रांदता बीन पळय रांदपा बी कळटा तांकां कामाक वचनाका विचार कामां बी वयता जेन्ना जेन्ना घरा कडेन आसता पळय न्ही तेन्ना अशें करून म्हाका हेल्प बी करता घरा कडलें काम करता हेजो अर्थ असो न्ही की कामाक वचना म्हणून घरा आसतना म्हाका हेल्प करता पेस्ट रेडी केल्या ती कितें ताका लावप काय फील करता बेश्टे वयल्यान लायता फील करना पयली उलटी घाल नाका पयली ह्याच्या वयल्यान करान घाल सायडीच्यान घाल
कसली रे रेसिपी? तुझे नाव किती रेसिपीचे? बॉइल्ड एग फ्राय. रोकडीच टर्न कर नाका. भायलो क्लायमेट जो आसा पळय न्हू तो सकाळच्यान असो आसा, सामकी दमटी अशी. सकाळी जसो आशिल्लो पळय न्हू तसोच आजून बसून आसा क्लायमेट, कांय चेंज आसना क्लायमेटान. आनी ह्याचो धुंवर तुमकां दिसता पळय न्हू तो हेणें उजो घातला, सगळें क्लीन केला आनी उजो घातला. सो ताका लागून सगळ्याक धुंवर असो जाला. पळय हेणें म्हणल्यार पावसाचो असो क्लायमेट जाला न्ही, मागीर पावस बी पडला जाल्यार सगळ्या भायर बुरशें जातलें न्ही, ताका लागून झाडाची पानां बी खूब पडटा पळय. आनी आमी हांगाय बी काल निवळ करून सगळो कचरो काडलेलो तो हेणें उजो घातला भायर. आनी क्लायमेट असो आसा सामको डल, सकाळच्यान असोच क्लायमेट. बाबडो टायर्ड जावन बसला. च्या करूं रे? नाका आनी कांय ऑप्शन ना. लस्सी दिता. मागे जाव रे, तू पी रे. ओके, लस्सी घेवन येता. तर हेच्या खातीर लस्सी पयलीं न्ही हो असले लस्सी पियत नाशिल्लो, कसो पिनाशिल्लो पॅकेटांतले. ते टेट्रा पॅक मेळटा पळय ते हाडटालो, नाल्यार ते अशें करून दिता पळय न्ही स्वीट मार्टान बी तसल्यो. हांवें हेका ही बी पाडेली संवय लायली. आतां बरी म्हणा पाड म्हणा, हो म्हणटा पाडेली संवय खंय. प्रिजर्वेटिव्स आसता न्ही म्हणून तर हेका बी लायली हांवें संवय. आमी पयलीं घरा कडेन पप्पा हाडून दितालो असल्यो, सो ती आमकां संवय जाल्ली. बरी लागता. मागे मोबायल घेवन येयला. तर आतां न्ही टायम जो आसा पळय न्हू तो 5:15 सुमार जाल्या. आनीक म्हाज्या तोंडाक पळोवन तुमकां कळत आसतलें हांव आतां न्हिदून उठलां. आतां न्ही उदळ उठलेलें 4:15 सुमार. हेणें उठयल्लें म्हाका 4:15 की तुवें आजून व्हिडिओ अपलोड करूं ना म्हणून याद करपाक. सो व्हिडिओ एडिटींग करतालें थंयच न्ही म्हाका न्हीद येवपाक लागली. व्हिडिओ एडिटींग करतालें थंयच न्ही म्हाका न्हीद येवूंक लागली, सामकी झेम येवपाक लागली. कितें जालां, माथ्यार मारलें, तकली बी सामकी जड जाल्ली. आनी सेकेंड थींग म्हळ्यार थंडी चाळवल्या. सकाळ फुडें बी उठता आसतना त्रास जाता तुमकां सांगना, तशी न्ही थंडी चाळवल्या सामकी. तर थंडेन बी तुमकां खबर आसता टायर्ड फील जाता, तकली जड जाता, ताळो दुखता, नाक बी हांगा कितें जावपाक लागलें. सो ताका लागून न्हिदलें हांव. मातशें न्हीद येयल्या पिशें जावपाक टायर्ड जावन. सो अशें नॉर्मली न्हिदना हांव, खूब जाणांक खबर आसतलें, पण आयज न्हिदलेलें. सो जस्ट उदळ उठलें, व्हिडिओ अपलोडिंगाक लायलो पयलीं म्हटल्यार. आनी तो व्हिडिओ अपलोड बी करून घेतलो. आनी तेदो म्हळ्यार हेणें भायर निवळ केलें. हो एक्चुली वचपाचो आशिल्लो, असलो क्लायमेट जाला म्हणून वचूना. पावस बी पडला जाल्यार मागीर उरतलो थंयच म्हणून, ताका लागून वचूना. कार घेवन आसना, पार्किंगा प्रॉब्लम जाता न्ही ताका लागून. तर बसला आतां, मातशें बसून घेता. आनी असलो क्लायमेट जालो की ना आनी चड गरमी जाता सामकी. सो गरमी जावपाक लागल्या. मातशें बसता आनी थोड्या वेळान मेळटा मागीर तुमकां. कमेंट्स जे आसा पळय न्हू ते आयज रीड करतलें अशें चिंतलां. खूब दीस जाले कमेंट्स रीडच करूं ना. तर मागीर आनी थोड्या दिसान तुमी म्हाका रिमांड करपाक लायिल्ली की तुवें कमेंट्स रीड करूं ना, खूब दीस जाले अशें म्हणून. सो ताका लागून आयज कमेंट्स जे आसा पळय ते रीड करपाचे अशें चिंतलां. पळय आनी मातशें रावन जे आसा मागीर कमेंट्स रीड करून दाखयता तुमकां. तर खूब दीस जाले कमेंट्स जे आसा पळय न्हू ते रीड करून नाशिल्ले. तर म्हटलें चला आयज न्ही कमेंट्स जे आसा पळय ते रीड करून घेवया म्हणून. मागीर कितें जाता, खूब दीस जाले कित्याक कमेंट्स बी चड जाता. मागीर जे कोणी पयलीं कमेंट्स केल्ले पळय ते तशेंच उरता. आनी हांव कितें करता, स्टार्टींग जे कमेंट्स मेळटा पळय तेच रीड करता. आनी मागीर ते पयलींचे कोण कमेंट्स केले पळय तेंची नांवां आनी तेंचे कमेंट्स जे आसा पळय ते तशेंच उरता. आतां म्हणून तशेंच जातलें. खूब दीस जाले न्ही कमेंट्स रीड केला. ऑलमोस्ट आय थिंक 5-6 दीस तरी जाले आसतले कमेंट्स जे आसा पळय ते रीड करूच ना. तर मागीर ते पयलींचे कमेंट्स जे आसा पळय ते तशेंच उरता. आनी तेच्या पयलीं तुमकां म्हाका एक गोश्ट सांगपाची आसा. गोश्ट इन सेन्स तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाचें आसा. आतां तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतलें काल न्ही म्हाजे 2000 सबस्क्रायबर्स म्हटल्यार 2K सबस्क्रायबर्स जे आसा पळय न्हू ते कंप्लीट जाले. आनी हेकाच लागून न्ही म्हाका तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाचें आसा. आतां हो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू जो हांव आयज तुमच्या खातीर शूट करता तो केन्ना येतलो खबर ना, म्हटल्यार आनी कितल्या दिसांनी. बट काल 29 एप्रिलाक म्हाजे 2000 सबस्क्रायबर जे आसा पळय ते कंप्लीट जाले. ताका लागून तुमकां सगळ्यांक खूब 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 थँक्यू. तुमकां सगळ्यांक मनांतल्यान थँक्यू. तुमी सगळ्यांनी म्हाका इतलो सपोर्ट केलो. तुमचो टायम जो आसा पळय न्ही तो म्हाका दिलो. हेच्या खातीर तुमकां सगळ्यांक मनांतल्यान थँक्यू.
तुमकां जितले थँक्यू म्हणटा पळय तितले कमी। तर काल हांवें कम्युनिटी पोस्ट बी घातलेलो, तर तुमी थंय बीन म्हाका खुबशे जाणांनी विश केलें। बरें दिसता अशें करून डेली जे आसा पळय म्हाजी यूट्यूब फॅमिली जी आसा पळय ती अशी वाडत वता न्ही, तें पळोवन खूब बरें दिसता। आनी एवरीडे म्हाज्यांनी अशें म्हटल्यार अशें आसता की सकाळ फुडें उठलें जावं फर्स्ट जेन्ना हांव मोबायल पळयता पळय न्हू, काल घातलेलो व्हिडिओ कितले व्ह्यूज येयले, कितले कमेंट्स येयले, हे सगळें चॅक करचे पयलीं न्हू हांव पयलीं पळयता म्हणल्यार आयज म्हाजे यूट्यूब फॅमिलीन कितले मेंबर्स वाडले, हें म्हाजें पयलीं सदांच टार्गेट आसता। आयज कितले नवे मेंबर्स ऍड जाले, कित्याक अशें बरें दिसता दिसान दीस जी फॅमिली जी आसा पळय न्हू यूट्यूब फॅमिली ती वाडत वता पळय न्हू, तें पळोवन खूब बरें दिसता। तर ताका लागून तुमकां सगळ्यांक थँक्यू। आनी खुबशे जाण अशे बीन आसा जेणी अजून सबस्क्रायब करूं ना बट डेली म्हाजे व्हिडिओज पळयता, तर प्लीज तुम्ही बी म्हाजो चॅनल जो आसा पळय तो सबस्क्रायब करा, म्हाज्या फॅमिलीन ऍड बी जायात तुमी बी, खूब बरें दिसतलें तुमकां सगळ्यांक म्हाजे फॅमिली भितर काउंट करपाक म्हाका। तर आयचे कमेंट जे आसा पळय न्हू ते रीड करून घेवया। तर सगळ्यात पहिली कमेंट आसा शेफाली पर्वतकर, जे काल हांवें कम्युनिटी पोस्ट घातलेलो पळय न्हू तेजेर हे सगळे कमेंट आसा। शेफाली पर्वतकर, प्रतिमा नायक, कारवारकर गजानन, सो हेंचे सगळ्यांचे न्ही ते कमेंट्स आसा कॉंग्रॅच्युलेशन्स अशें म्हणून। आनीकूय खूब जाणांनी थंय विश केल्ले आसा म्हाका। तर कमेंट्स आसा पळय न्हू सागर पार्सेकर, कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर 2K सबस्क्रायबर, गॉड ब्लेस यू, थँक्यू सो मच, तुमचो मोग आनी सपोर्ट असोच आसूं दी। नेक्स्ट कमेंट आसा भावना काळे, इडली बऱ्यो जाल्या दोनी, ढोकला स्टायल हांवें केन्ना करूं ना, हांव ट्राय करून सांगता हां। ओके, तूं ट्राय कर आनी मागीर सांग की कश्यो जाल्यो त्यो हां, तुका आवडल्यो काय ना आवडल्यो त्यो बीन कमेंट करून सांग मागीर। नेक्स्ट कमेंट आसा प्रणिता हडफडकर, कॉंग्रॅच्युलेशन्स, मे गॉड ब्लेस यू अक्षदा अँड मेनी मोर टू कम, अशेंच वाडोव तुझे सबस्क्रायबर, थँक्यू सो मच फॉर द ब्लेसिंग। तुमचो मोग आनी साथ जर असोच आसलो न्हू जाल्यार बेगीन 3000 सबस्क्रायबर्स बी म्हाजे कंप्लीट जातले। नेक्स्ट कमेंट आसा प्रशिला शिरोडकर, हेचो युअर हजबंड इज एडवोकेट, ना तो एडवोकेट न्ही, तर तेचो बिझनेस आसा, रियल इस्टेटाचो बिझनेस आसा तेचो। आनी एक्चुअली न्ही पयलीं बाय प्रोफेशन तो शेफ, बट तेणी प्रोफेशन तेजे एक, स्टडी तेणें एक प्रोफेशनाचें केला आनी तेजो बिझनेस जो आसा पळय न्हू तो वेगळ्याच लायनीचो, म्हणल्यार तो रियल इस्टेटान काम करता। सो तेजो बिझनेस जो आसा पळय तो रियल इस्टेटाचो, तो एडवोकेट न्ही। तर नेक्स्ट कमेंट आसा शुक्रता नायक, चुन्नाची इडली म्हाज्या चल्याक खूप आवडटा, आमगेर विकाक एकदा करता। हय, म्हागेले घोवाक बी चुन्नाची इडली आसा पळय ती आवडटा, केन्ना जर अशी इडली बी केली न्हू तो म्हणटा अर्द्यो इडल्यो ज्यो आसा पळय त्यो प्लेन कर, अर्द्यो इडल्यो ज्यो आसा पळय त्यो चुन्नाच्यो कर म्हण। एक्चुअली हेका हरशी नॉर्मली गोड बी आवडना, बट चुन्नाच्यो इडली आवडटा हेका बी। तर नेक्स्ट कमेंट आसा अर्सियांता, ऑसम एंड यम्मी डियर, थँक्स फॉर युअर एफर्ट्स, थँक यू सो मच फॉर दी लवली कमेंट। नेक्स्ट कमेंट आसा रिटा फर्नांडीस, यू आर फ्रॉम कारवार एंड वीच पार्ट ऑफ कारवार, तर कारवार हांव माजाळी मुडगेरी रावता। एक्झॅक्टली कारवार अशें म्हणना, एक्झॅक्टली कारवार अशें म्हणना, तें कारवारच्या पयलीं आसता। जर तर तुमी गोंयासान कारवार ट्रॅव्हल करता न्ही जाल्यार पयलीं जें आसा पळय न्हू तें आमच्या हांगासर माजाळी मुडगेरी मेळटलें, मागीर फुडें कारवार। तर नेक्स्ट कमेंट आसा कारवारकर गजानन, हेणेंनी खुबशे व्हिडिओचेर म्हाज्या कंटिन्युअस कमेंट केल्ले आसा। सो तेजो एक कमेंट वाचता कारवारकर गजानन, थँक्यू फॉर एक्सप्लोरिंग दीस प्लेस कारवार, जे हांवें रॉक गार्डन व्हिडिओ जो आसा पळय न्ही रॉक गार्डनाचो तो तुमच्या वांगडा शेअर केल्लो न्ही त्या व्हिडिओचेर कमेंट आसा। नेक्स्ट कमेंट आसा जान्हवी मुडाळीकर, अक्षदा तुगेले गांवची व्हिडिओ कर, नायस व्हिडिओ। तर हय, ह्या दिसान रक्षू जे आसा पळय मातशें बिजी आसा, म्हणल्यार कितें आसा सद्या वेडिंग सिजन्स बी न्हू, तेंच्या फॅमिलीन भितर एक वेडिंग आशिल्लें सो ते थंय बिजी आशिल्ले, आनी मेन म्हणल्यार तेजी कॉलेज बी चालू आसता, सो कॉलेजीन ट्युशनान वचप म्हणल्यार तेका म्हण टायमूच मेळना। आनी एक संडे बी असो येता पळय न्हू तेन्ना मे बी चडशें हांवूच बिजी उरता। तर पळोवया नेक्स्ट विकाक बी वचून व्हिडिओ जो आसा पळय तो करपाचो ट्राय करतली। सांगलां तेका हांवें, सांगतालें तें म्हाका या म्हणून, पळोवयात कशें दोगांचो टायम एडजस्ट जावन। नेक्स्ट कमेंट आसा कामिनी गांवकर, वीच बीच इट इज नायस व्लॉग, तर रॉक गार्डनाचो व्हिडिओ आसा पळय न्हू तेजेरूच कमेंट आसा। तर तिणी कारवार बीच जी मार्केटान वता आसतना सारकी हायवेक तेकून आसा पळय न्हू ती बीच, ती कारवार बीच म्हणटात तेका।
तर अशें आनी कांय खुबशे कमेंट आसा. रेनी मेंडीस, विला फेर्नांडीस, ज्योत्स्ना पेडणेकर, स्टॅनल डिसोजा, यतीश कांबळी, मान्या कोडकानी, सॉरी इफ रॉंग प्रोनाउंस करता न्ही तुमचे कोणाचें नांव जाल्यार सॉरी हां. तेजे नंतर नेक्स्ट कमेंट अंकिता नायक, पल्लवी, रेनी, आंतावियो सोजा, रिटा फेर्नांडीस, सोनाली केंकरे, वंशिता नायक, योगेश मोरे, दीपिका अरवारी, श्रद्धा साकळकर, गीतांजली डिसोलकर, दीप्ती वळवयकर, प्रशिला शिरोडकर, डेबी मार्टिन्स, मंजुळा नायक, मीत भोसले, तेजस चोडणकर, वंदना कामत, सिया सैल, किचन लायफस्टायल ब्लॉग गोवा. आय थिंक कोणाचो चॅनल म्हळ्यार चॅनल हो तेचो कोणाचो न्ही तेजो चॅनल आसा किचन लायफस्टायल ब्लॉग गोवा. नीता गोसावी, जोविटा कोस्टा 28, रुपाली, दामोदर नाईक. खूबशे न्ही अशे कमेंट आसा. खूबशे जाणां सगळ्याचे सगळे कमेंट रीड करप पॉसिबल जायना, सो ताका लागून थोडेशे कमेंट रीड केल्या आनी थोडेशे जाणांची नांवां जी आसा पळय ती घेतल्या. इफ सपोज कोणाची नांवां रॉंग प्रोनाउंस केले न्ही जाल्यार सॉरी. आनी इफ सपोज कोणाची नांवां घेवूं ना, कोणाचें नांव जर घेवपाक चुकलें न्ही जाल्यार तांकांय बी सॉरी. तुमी परत एकदां कमेंट करा, सो नेक्स्ट टायम न्ही तुमचें नांव जें आसा पळय तें घेवपाचें फूल ट्राय करतलें. तर आतां न्ही 6:15 सुमार जाल्या. हो ना भायर सरला, वो आयलो की मागीर जेवणाची तयारी आनी मेन म्हटल्यार फाल्यां लग्नाची तयारी. फाल्यां लग्न आसा न्ही, लग्नां आसात फाल्यां. 1 2 3 4 टोटल म्हळ्यार इन्विटेशन कार्ड्स आसा. 3 वेगवेगळी लग्नां. एक जे आसा पळय व्हंकलेले आनी न्हवऱ्याले दोनी वटेन कार्ड आसा. दोनी वटेन आमचे रिलेटिव्स जाता खंय, सो त्या लग्नाक वचपाक जाय. हेचे फ्रेंडाचें लग्न आसा त्या लग्नाक वचपाक जाय. परवा मागीर म्हाज्या फ्रेंडाचें लग्न आसा. लग्न सोंपत ना म्हणपाचें ना, जाली आतां मे म्हयन्यान, मागीर हानी लग्न ना. आय थिंक 3 तारीख म्हणल्यार कितें आमकां लास्ट इन्विटेशन आसा दिसता लग्नाचें. तेच्या नंतर ना मागीर. आतां पळोवया खंयच्या लग्नाक कशें पावता तें. आतां उदोड बसून आमी तेंच म्हणटालीं खंयच्या लग्नाक वचपाचें, कशें वचपाचें. आनी आतां न्ही आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बी हांगासरच एंड करता. जाणा की आयच्या दिसांनी चड कांय शूट करप जालेंच ना. जिवाक बरें ना जालें की ना बेश्टेच न्ही मागीर आळस येयल्ल्या भशेन जाता. सकाळच्यान तशें जालें, व्हिडिओ स्टार्ट केलो, थोडेशे शूट बी केले आनी मागीर हांव न्हिदलें बी मातशें. जिवाक जायना न्ही, बरें दिसना. मागीर म्हळ्यार तुमकां खबर आसा न्ही कितें काम करपाचें मन येना, कांय येना, जीव जड जालेल्या भशेन जाता. मातशी थंडी जळवल्या सारकी. तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांनी फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन माझे व्हिडिओ जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. जर तर तुम्ही कोणी चॅनलाचेर नवो आसा, चॅनल जर अजून सबस्क्राईब करूना न्ही जाल्यार चॅनल सबस्क्राईब करपाक विसरनाका. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट करा. चला तर फाल्यां मेळया सांजचे 6 वरांचेर आनी एक नवो आनी इंटरेस्टिंग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.